गव्हर्नराक मेळपा येयल्ले, बरें एक्सपेक्टेशन घेवन येयल्ले. ओके, आमकां बरोच रिप्लाय मेळटलो म्हणून, आनीक मेळ्ळा रिप्लाय आमकां गव्हर्नराचे. ओके, ताका ताणें आमकां थोडें सजेशन दिलां. ओके, आनी आमी ताका सांगला थोडी इम्प्लिमेंट करपाक. आयज आमचो इशू आसलो पयलीं म्हणल्यार वास्कोचें रविंद्र भवन. जे वास्कोचें रविंद्र भवन आहा पळय, वास्कोकारांक ते इव्हेंट्स आनी एक्झिबिशन जावपा जाय थिंगा, पूण ती आयज काल जायना. कित्याक मामलेदार आनी कलेक्टर ऑफिसांनी ऑक्युपायड केल्लें आहा तें. सो हांवें ताका सजेशन घातलें, ताका सांगलें की बाबा तूं हायलायट कर कित्याक ते मामलेदार आनी कलेक्टर ऑफिस ते म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगेन वास्को वचपाचें, शिफ्ट जावपाचें. ती बिल्डींग रेनोवेट जाली, पूण हांवें आयकोना चीफ ऑफिसर ऑफ वास्को तेंकां घेयना म्हणून, कळ्ळें. पूण घेयना म्हण कित्याक बाबा तूं गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट आहा, तुमी वचपाचें आनी शिफ्ट जावपाचें. आनी आमकां वास्कोच्या पब्लिकाक ती रविंद्र भवन खाली करून आमची इव्हेंट्स आनी एक्झिबिशन्स आहा पळय ती चालू करपाक दिवपाची. आमची वास्कोकार कितें करता, कितें एक्झिबिशन येयली न्हू तर पणजे वचपा पडटा आमकां एक्झिबिशन पळोवपाक, कितें इव्हेंट्स पळोवपाक. कित्याक ते इव्हेंट्स आमी वास्कोन हाडून आमच्या वास्कोकारांक दाखोवंक शकता आमी, कळ्ळें. एक्झिबिशन वास्कोन करूं शकता, पूण ती जायना. सो तो एक इशू आहलो आमचो. दुसरो इशू आहलो फायराचो. आमी ताका सजेस्ट केलें कितें, फायर हे फाटीं अंजुना उजलो गेल्लो पळय ताका लागून आमी 2023 पयलीं एक मेमोरंडम दिल्लो फायर ऑफिसर नितीन रायकराक. पूण कितें जालें, तो मेमोरंडम घेतला सुसेगाद बसलो, कळ्ळें तुका. ताणें आमकां रिप्लाय दिवना कांय ना. ती एक कॉपी आयज ताका दिली आमी. ओके, हे आमची सजेशन आसली बाबा हे अशें बसोन एनओसी दिता आनी अशी एक्सिडेंट जाता, इन्सिडंट जाता, कळ्ळें. पूण तो एक दिलो ताका आमी. आनी तिसरो म्हणल्यार ना दुसरोच आमी सांगलें ताका बाबा ते फायर ऑफिसर्स जे आहा पळय तांकां पावर दिवचो. तांकां जेन्ना एनओसी दिवपाक रायट दितात तुमी न्हू, जाल्यार ते रिवोक करपाक रायट आसपा जायो. तें ना, अरे तेजी पॉलिसी कसली म्हाका कांय कळना. एनओसी दिवपाक रायट आहा तांकां, पूण रिवोक करपाक रायट ना खंय. हें कितें. आनी तेंच्या तो इमिजिएट हाजार्ड पळयलो जाल्यार दे आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल. ते वचोन थिंगा हाजार्ड तो हें करतलो, प्रिवेंटीव मेजर्स घेतले, कळ्ळें तुका. पूण तांकांच पावर ना. आमी ऑफिशियल्स आहा पळय फायर डिपार्टमेंटाचे ती सगळे कडेन उलयन पळयलें, ते म्हणटा आमकां कांय पावर ना. सो आमी आमचो चीफ मिनिस्टराकूय सांगतले बाबा तांकां पावर दिवचो आनी असेंब्लीन हें काडपा जाय तेंच्यांनी. बेश्टे बोवाळ मारून जायना असेंब्लीन. कितें बाबा रिजन सारको इशू आहा पळय बाबा गोंयाक खरोच तो लागता तो इशू काडपाचो, कळ्ळें. आनी तिसरी आमचें आसलें चिखले आमचें कॉटेज हॉस्पिटल. सो कॉटेज हॉस्पिटल कितें आहा, थिंगा एक डायलिसीस सेंटर आहा 20 बेडाचें, तें आमी दिलें ताका. ओके, थिंगा ते कोण प्रायवेटली चलयता खंय, कळ्ळें, एक कंपनी. पूण ते कितें एडमिशनाक 5,000 घेता, कळ्ळें. आनी परतून ब्लड टेस्ट करपाक आनी 1,000. सो बारीक लोक जो किडनी फेलियर पेशंट्स आहा पळय, गरीब लोक वयता गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान. सो आनी इवन मेडिसीन कितें आहा भायर सून हाड म्हणटा, थिंगा फार्मासी आहा ते मेडिसीन दिवपा जाय तांकां, बट ते दिना ते, कळ्ळें तुका. सो पूण तेंच आमी ताका हायलायट केलें. तो म्हणटा हो इशू तुमी हायलायट करा. एनजीओ म्हणटा आमकां पावर चड आहा म्हणटा तो. गव्हर्नर सांगता एनजीओक पावर चड आहा म्हणून, कळ्ळें तुका. यू कॅन टेक अप म्हणपाक हांवें म्हणलें आमी टेक अप करतलेच, पूण तुका गव्हर्नर ऑफ द स्टेट गोवा स्टेट तुका आमी हायलायट केला बाबा गोंयाक कितें जाता, तुका बेश्टो हाडून बसोना हांगा गोंया, कळ्ळें तुका. तुवें इशू पळोवपाक आमी हायलायट करतले तुका इशू, ते तुवें मांडपा जाय, कळ्ळें तुका. बेश्टे गव्हर्नर हाडलो म्हणून गव्हर्नराक फायदो येवपा जाय न्हू गोंयकारांक, फायदो काडपा जाय. ताका लागून हो इशू घेतलो आमी. ताका सांगलें. आनीक ताका सांगलें आमच्या गोंया खातीर कितें बरें करून वच, कळ्ळें. 5 वर्सांक लागून येयला न्हू तूं, गोंया खातीर कितें बरें करूं वच म्हणून. आनी तो हॅप्पी जालो, कळ्ळें तुका. आमकां आमची मिटिंगूय बरी जाली. पूण आमकां ताका मातसो एटिट्यूड लागलो तो पुलिसांचो. ते पुलीस मातशें थिंगा एटिट्यूड करता, कळ्ळें तुका. गोंयकार म्हणटा अरे गोंयकार तुमी गोंयकार मरे, गोंयकार कोण येता पळय ताका रिस्पेक्टान उलया, कळ्ळें तुका. मातसो एटिट्यूड आहा थिंगा गव्हर्नर हितून हावसान. तो एक मातसो पुलिसेक हांव DGPकूय सांगतलो मातसो एटिट्यूड तांकां आहा पळय, पुलीस कोण आहा ते पळय तांकां सांगचें म्हणून मातशें बिहेव करा, कळ्ळें. बरं, तुका आतां एक प्रश्न आहा दुसरो. तुवें म्हटलें आतां कितें एनजीओक पावर दिला, तुमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह कितें करता? तेच तो गव्हर्नर सांगता कितें. आपूण म्हणटा 5 वर्सांचो आपूण एज अ गव्हर्नर, बट तुमची इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह वसा म्हणटा. हांवें म्हणलें इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी मेमोरंडम दिता, तांकां सजेशन दिता, पूण कांय जायना. ताका लागून आमी येयला तूं यू पुट अप टू द प्रेसिडेंट म्हणून सांगलें ताका डायरेक्टली. इफ द CM इज नॉट लिसनिंग टू अस, यू पुट अप टू प्रेसिडेंट. तुका रायट आहा न्हू प्रेसिडेंट घालपाक. तूं हांगा बसून कितें करतलो. जे इशू आमचे आहा एनजीओ न्यूज गोंयकाराचे, ओके, ते गोंयकाराचे ते तूं डायरेक्ट प्रेसिडेंटाक हायलायट करपाक शकता. तुका CM बीम लागना, कळ्ळें. तर तेन्ना तूं गोंयची कितें उदरगत करपा येयला म्हणून आमकां गोंयची कितें बरें करपा येयला म्हणून आमकां कळटलें.